दिबिगाल्या तुमच्या कोंकणी भक्तिगीता बुकांत पानांको 349 349 आयल्या सोम्या तुझ्या दारा आयल्या सोम्या तुझ्या दारा तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या तुझे मुखार दिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजार पार हाडला मोग जावन काळजार पार दिंबेर आयल्या तुझे मुखार मोग जाऊन काळजार पार हाडला मोग जाऊन काळजार पार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या तू आमचो व्हड सोडवंदार पायांक पडता तुजे संकर पायांक पडता तुजे संकर आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या दर्शन दी सोम्या दर्शन दी सोम्या Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
हालेलुया हालेलुया सोम्या तुझ्या दारार आमी आयल्या आहोत सोम्या तुझ्या पायांतळी आमकांच घेऊन आमी आयल्या आहोत सोम्या तुझ्या पायांतळी आमचे कष्ट आमचे दुखी आमच्यो बेजाऱ्यो आमच्यो गंती आमच्यो भिरांत्यो आमच्यो कावजण्यो आमच्यो अडचण्यो आमच्यो अडकळ्यो हे सगळें घेऊन आयल्या हांव सोम्या तुझ्या पायांतळा आमकांच घेऊन आमी आयल्या आहोत आमची चिंतना आमची भोगणां आमचे जिणयेचे हर एक मेट आनी हर एक पाऊल आनी हर एक घडी आनी हर एक निर्धार तुझ्या पायांतळ आमी घेऊन आयले आहो तुझें दर्शन आमकां दी तुजो स्पर्श आमकां दी तुजी बेसांवां आमचेर तूं वाडय तुजी ससाय आनी कृपा आमचेर तूं वाडय तुजो मोग आमचेर तूं वाडय तुझ्या पायांतळी आमी येवन तुझें दर्शन घेवंक आमी तुझ्या पायांतळी तुझ्या दारार तुझ्या घरांत या जुजेवासाच्या पूर्ण शेतांत सांज जुजेवासाच्या पूर्ण शेतांत आमी आयिल्ल्या वेळार ह्या दिसा ह्या वेळा ह्या घडये आनी हर एका दिसान हर एका घडये तुझें दर्शन तुजो विशेष सक्तेचो शिगूण आमच्या जिवितांत वळे आमच्या व्यक्तित्वांत वळे आमच्या कुटुंबांत वळे आमच्या कुटुंबाच्या हर एका स्थाना लागीं आले म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या उतरांनी म्हज्या करण्यांनी म्हज्या नडत्यान म्हज्या जिणये रितींत म्हज्या हर एका निर्धारान तुजी कृपा सकत आनी प्रेरण तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत वळे सोम्या अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू जय जय 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 तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. मोगाच्या बाबा बहिणीनो या सकाळच्या वेळार या शुक्राराच्या दिसा सोम्याच्या पायांतळी सोम्याच्या दारार सोम्याच्या कृपेंत जियोवच्याक चलच्याक आमी हांगासर आयिल्लीं आसा हो आमचो सोमी हर एका वेळार आमच्या दारार आयला आमच्या घरा आयला आमच्या कुटुंबांत आयला आमच्या व्यक्तित्वांत आयला आमच्या निर्धारांत आयला आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या हर एका प्रक्रियेन तो आयलेलो आसा प्रत्येक जावन आमच्या कश्टा वेळार खंती वेळार दुखी वेळार भिरांत्या वेळार कावुजेने वेळार जडाई भोगलेल्या वेळार निराश भोगलेल्या वेळार सगळें जालें म्हजें म्हणलें म्हजीं सपनां सगळीं गेलीं फुटलीं आनी नास जालीं म्हूण भोगता आसतना एकसूरपण भोगता आसतना ह्या सोमी म्हज्या दारार आयला म्हज्या काळजा दारार आयला
तुझ्या काळजाचें दार उक्तें केल्यार हांव सदांच तुज्या काळजाच्या भितर येवन तुज्या जिणयेंत येवन तुज्या घरांत येवन तुज्या कुटुंबांत येवन तुज्या निर्धारांनी येवन तुज्या हर एका मेटांत आनी पावलांनी येवन तुका हांव बेसावांनी भरतलो म्हणलो एक विशेष एक तली भासावणी घेवन आमच्या संगी आयलेलो सोमी आज ताका मेळोंक ताका भेटूंक आमी आयल्या आसतना आमी ताका आराधन करया. प्रत्येक जावन सोमयान बसायल्लो पवित्र आत्मो आमच्या काळजान सोमी वाडोवन दी. परवा आयताराच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या येण्याची पेंतेकोस्ताची देवाच्या विशेष सक्तेच्या येण्याची परब आमी आचरण करूंक भोव लागीं आसा. ह्या वेळार बापाक आमी नमन करया, पुताक आमी जेजूक आमी नमन करया, आत्म्याक आमी नमन करया. बापाक जेजूक आत्म्याक नमन करता म्हणून गावून आमी नमन करया. जाता तर आमचे हात उबारन आमी नमन करया आमच्या सोम्याक. बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता जेजूक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता आत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. मोगळा सुमया ह्या वेळार आमी तुका बापाक आनी आत्म्याक नमन करता. त्रिएक देवाक आमी आराधन करता. सांत जुजेवासाच्या पुण्यशेतांत या देव मंदिरांत या पवित्र तळाचेर तुका आमी आराधन करता. तुजे विशेष देण्या वरवीं येण्या वरवीं संवसार पवित्र जाला, म्हजें कुटुंब पवित्र जाला, म्हजें घर पवित्र जाला, म्हजें व्यक्तित्व पवित्र जाला, म्हजें हर एक जिणयेचें मेट आनी पाऊल पवित्र तुवें केलाय. मोगळा बापा तुज्या विस्तार देणे जावन पुताक सोम्याक आमच्या लागीं धाडिल्याक तुका आमी अर्घां दितावो आनी आमकांच तुज्या हाती आमी समर्पितावो. सोम्या तुवें आमच्या सांगाता येवन आमच्या सांगाता आसून आमच्या भवानी आसून आमचे थंय आसून आमकां हर एका वेळार आमकां तुज्या मोगान भरलेल्याक तुका आमी अर्घां दितावो. हे पवित्र आत्म्या आमचेर येवन आमच्या सांगाता येवन आमच्या घरांत आनी कुटुंबांत आनी आमच्या फिरगजेन आमच्या वावरा सुवातेर आमकां पवित्र केल्ल्याक घटायेन भरुल्ल्याक आमकां नव्या भरवशान भरुल्ल्याक पवित्र आत्म्या तुकाय आमी आराधन करता. त्रिएक देवाक आमी आराधन करता. आत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता मोग तुजो करता. सुरवातेर देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पृथ्वी निराकार आसली, रिती आसली आनी आदी सागराचेर अंकार भरोन आसलो आनी दवळ दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. उत्पत्ती ग्रंथ पयला वासवार दुसरी भोळ दैवीक वारें उदकाचेर अंकाराचेर संवसाराचेर पृथ्वेचेर मारूनच रावलें. द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज हवरिंग ओवर. देवाची सकत पवित्र आत्मो अख्ख्या संवसारांतल्या गोंधळाचेर काळोखाचेर अंकाराचेर वळटा आसतना थंयसर एक नवें रूप उदेलें.
नवो संसार बुदेलो, नवी पृथ्वी बुदेली, सगळें शिस्तेचें जालें. उजवाड जालो आनी काळोख जालो, वेगळें वेगळें जालें. उजवाडाक एक रूप एक रीत, काळोखाक एक रूप रीत एक रेखा थंयसर उदेली. वेगवेगळ्यो मनजाती, धरणी वयल्यो, वाऱ्या वयल्यो, उदका भितरल्यो वेगवेगळ्यो मनजाती, वेगवेगळीं सुकणीं, वेगवेगळीं सावजां, वेगवेगळीं झाडां, वेगवेगळें रूख, झाडां, फळां, फुलां, हें सगळें सोबायेन भरिल्ली एक नवी पृथ्वी देवाच्या आत्म्यान सलयल्ली आनी सलयल्ली जाली. आनी मनशाचें रचन जाताना सगळ्या संवसारांत सर्व रचना पैकी एक कुरव म्हणल्यार बरी, द क्राउन ऑफ क्रिएशन. मनशा कुळाक सुमयान देवान बापान रचता आसतना पवित्र आत्मो ताच्या लागीं ताचे थंय वाडलो. सर्वेस्परा तेन्ना देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो, ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो. उत्पत्ती ग्रंथ 2 बसवर 7वी वळ. आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो. देवाचो जीव स्वास ताच्या नाकाच्या फुलांनी बुडांनी वळटा आसतना मनीस जिवी प्राणी जाली. जीव मनीस जालो, जिवी सकत जाली आनी सगळ्या रचने पैकी उंचायेचें एक रचनाचें कुरव म्हणल्यार बरी, द क्राउन ऑफ क्रिएशन मनीस जालो. ह्या पासत आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. ताच्या सांगता देवान पवित्र आत्म्या मुखांतर आमची जतन घेतलेली आसा. आमचें हजारपण आमकां ताणें ताचें दिल्लें आसा. कितें गोंदळ आसा, कितें शिस्त आसा, खंयचें अहंकार आसा, हें सगळें नाश करून वेगळें करून जिवितान भरलेलें आसा. आनी आमकां त्याच देवान उतारी एक पवित्र आत्म्याचे सक्तेचें उतर जावन आमकां देवान दिल्लें आसा. 30 आनी 3 किर्तन 6वी वळ. सर्वेस्पराच्या उतरान मोळबाचें निर्माण केलें. ताच्या तोंडांतल्या स्वासान ताचो सगळो दळबार उपजालो. ताच्या तोंडांतल्या स्वासान ताचो सगळो दळबार उपजालो. दर्याचें उदक एका सामड्याच्या पोत्यान कशें भरून दवरलें आनी समुद्राचें उदक कोठारांनी घालें. सगळी पृथ्वी नवी जाली कित्याक तो उलयलो आनी सगळें उपजालें आनी ताणें फरमायलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, देवाच्या विशेष सक्तेन सगळें अस्तित्वाक आयलें. ह्या पासत आमी होजान्ना, सर्गींच्या त्या आब्बा बापाक होजान्ना म्हूण गावुया. सगळी रसाण, सगळी सृश्टी, सगळी पृथ्वी, ह्या पृथ्वीतलें सगळें बरेंपण सर्वेस्परान केल्लें आसा. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी बळान हें सगळी रचन, हें सगळें रचनेचें काम, रचनेची प्रक्रिया जाल्ल्या पासत ह्या रचने पासत देवाक अर्गां दिवया आनी होजान्ना सर्गींच्या त्या आब्बा बापाक आमी गायन करुया. ओजाना ओजाना सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक ओजाना. 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 सृष्टी रचलेल्या ओजाना, अंतराळ रचलेल्या ओजाना, सूर्य रचलेल्या ओजाना, दर्यो रचलेल्या ओजाना. ओजाना ओजाना सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक ओजाना. ओजाना ओजाना सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक ओजाना. मनजाती रचलेल्या ओजाना, सुकणी सावजां रचलेल्या ओजाना, रूख झाडां रचलेल्या ओजाना, फुलां फळां रचलेल्या ओजाना. ओजाना ओजाना
त्या आब्बा बापाक ओजाना 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 सर्गीच्या त्या आब्बा बापाक ओजाना देण्या दाताराक उजवाड दिलेल्याक सर्गीच्या त्या आत्म्याक देवा पाराक्लिताक ओजाना 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 स्वतःच्या पवित्रत्म्याक ओजाना 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 स्वतःच्या पवित्रत्म्याक ओजाना नितळ करतेल्याक ओजाना पीडा गुण करतेल्याक संदेश दितेल्याक देवाच्या त्या आत्म्याक ओजाना ओजाना स्वतःच्या पवित्रत्म्याक ओजाना 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 हल्लेलुया 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 बहु मोगळा बापा बहु मोगळा सुम्या बहु पवित्रत्म्या आमची पृथ्वी आमचो संसार आमची भुंय रसून पवित्र करून सक्तेन आनी गटायेन सबायेन भरुल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दितावो अर्गां तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू गुलाब तुका सुम्या जेजू आनंद तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वैभव तुका सुम्या जेजू वैभव तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू गान तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू गुलाब तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. सगळे प्रवादी सट्टाव प्रवादी ते भियेले खाऊ जेले हांव मेळ्या म्हणटासो हांव भुरगो हांव ल्हान हांव हस्कत हांव ल्हान म्हज्या वरवीं कितेंच जायना म्हणाले मात तांणी चिंतलें आमच्या वरवीं कितेंच साधना म्हज्या वरवीं कितेंच साध्य ना म्हज्या वरवीं कितेंच जायना म्हज्या वरवीं कितेंच करूंक असाध्य म्हण तांणी चिंतलें पूण तांकां पवित्र आत्म्यान गिन्यानान भरलें सक्तेन भरलें तांकां विशेष एका आध्यात्मीक गठायेन भरलें आनी ते गेले देवाचे उतार परगट करूंक देवाचे संदेश परगट करूंक देवाचे वेगवेगळी लिसांवां परगट करच्याक गेले धैर्यान गेले भियेनासतना गेले भरवशान गेले निराश जायनासतना गेले हेजेकिएल प्रवादी 11व्या स्वरान 5व्या वळीन म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हणलें उलय सांग स्पीक सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायलाच्या घराण्याच्या मनशानो तुमी हे परी उलयतात तुमच्या मनांत येता तें हांव जाणा
तुमच्या काळजान कितें आसा तें हांव जाणा, तुमच्या जिणयेन कितें जावंक आसा तें हांव जाणा. हें वचून सांग, हें वचून कळय, हें वचून प्रगट कर. हेजेकियल प्रवादी वेतच रावलो, सोम्याची सकत घेवन, सोम्याचें उतर घेवन, सोम्याचे संदेश घेवन चलत रावलो, वतच रावलो, दितच रावलो. इजाया प्रवादी म्हणालो 6व्या वास्वारांत, पयले वळीन, हांव मेळ्या वोंटांचो, हांव एक मेळ्या वोंटांचो, आनी ह्या मेळ्या वोंटांच्या मनशां मदें हांव आसां. पूण देवाची सकत एक पेटिल्ल्या इंगळे रुपाचें एक संकेत घेवन इजाया प्रवाद्या लागीं वेता. ताच्या वोंटांक तो इंगळो उजो एका तरान देवाच्या आत्म्याचो पवित्र सक्तेचो पवित्र आत्म्याचो संकेत कसो तो इंगळो ताच्या वोंटांक लायता आनी म्हणटा, पळय, ओ तुज्या वोंटांक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला, तुजें पाताक बोगसलां. तेन्ना हांव मेळ्या वोंटांचो म्हणलो इजाया प्रवादी, हांव अस्कत म्हूण चिंतलो इजाया प्रवादी, हांव ल्हान म्हूण चिंतलो इजाया प्रवादी, मेळ्या लोकां मदें रावता म्हूण चिंतलो इजाया प्रवादी म्हणटा. आपले हांव आसा म्हाका धाड, आपले हांव आसा म्हाका धाड. आनी हांव भियेना, आनी हांव खावचें ना, आनी हांव निराशी जायना. हांव म्हाका ल्हान मेळ्या वोंटाचो म्हण म्हाका भोगना, कित्याक सोम्यान, देवान, सर्वेश्वरान ह्या पेटिल्ल्या जळत्या इंगळ्यान, सक्तेन, देवाच्या सक्तेन म्हजे वोंट नितळ केल्यात, म्हजें व्यक्तित्व नितळ केलां. आमच्या लागीं कितेंय मुणेपण घेवन आमी हांगा आयल्यां जावंक पुरो, आमची अस्कत काय घेवन आमी आयल्यां जावंक पुरो, हांवें दाखयल्लो राग घेवन हांव हांगा आयला दाखोवंक पुरो, हांवें कोणाचेरय एक राग काडीचे, ताका भूत शिकयचें म्हणलें थंय चिंतना घेवन नासलो, आज हांव हांगा आयला जावंक पुरो. म्हज्याच कुटुंबांत, म्हज्याच भावा लागीं, म्हज्याच भुरग्यां लागीं, म्हज्याच पती पत्नी लागीं राग करून, थोड्या बडी द्वेश करून, थोड्या बडी तांकां समजनासतना थंय नकारात्मक नेगेटीव चिंतनांनी हांव हांगासर आयला. आज म्हजें व्यक्तित्व आसा जावंक पुरो. तें सगळें सोमी बक्षी जालो, सर्वेस्वर भक्ती जालो, पवित्र आत्मो आमचें बोंट नितळ करतलो, आमची काळजां नितळ करतलो, आमचें हर एक जिविताचें हर एक मेट आनी पावल पवित्र आत्मो नितळ करतलो. आमकां नवें करतलो. जेरेमिया प्रवादी म्हणालो, हांव भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना, हांव भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना. पूण सर्वेस्परान म्हळें, जेरेमियाचें पुस्तक 1ला वास्वार 4थी 5वी वळ, आवयच्या कुशव्यान तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली, आवयच्या कुशव्यान तुका रसच्या आदीं तुजी वळख म्हाका आसली. तूं जल्मवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केला, तूं जल्मवच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केला. जल्माल्या उपरांत न्हय, जल्मवच्या आदींच तुका हांवें वेंचला, तुजी वळख आसा आनी तुका पवित्र केला. तूं भुरगो न्हय, तूं सर्वेश्वराचो ताळो जातलोय, तूं ल्हान न्हय, तूं सर्वेश्वराचें वैभव तूं लोकांक धैर्यान परगटचें व्यक्तित्व तूं जातलोय. आनी सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, जेरेमियाचें पुस्तक, पळय, म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां, पळय म्हजीं उतरां, म्हजो स्पिरीट, म्हजी सकत, म्हजो पवित्र आत्मो तुज्या तोंडान हांव घालतां. आनी जेरेमिया प्रवादी धैर्यान गेलो. ताका विरोधी आसले, ताका पोट्टू बाय दवरून घालूंकी ताचे दुस्मान आसले, ताचे केस तासूंकी दुस्मान आसले, ताका आमी मारया, ताका निराश करया म्हणून ताचे विरोध गुटमळ करतले दुस्मान आसले, गुटमळकार आसले. पूण जेरेमिया प्रवादी भियेलो ना. तो बरोवशाचो, सक्तेचो, धैर्याचो प्रवादी जावन गेलो. आनी त्याच सर्वेस्पराच्या सक्तेन आमकां कान दिल्यात, आमकां तोंड दिलां, उलोवची सकत दिल्या, आयकोवची सकत दिल्या, आमकां हात दिल्यात, त्राणान भरलेले हात दिल्यात, आनी एकल्या कुमक करूंक सकत भरून हात दिल्यात, आमकां पांय दिल्यात.
त्या पायांनी आनी एकल्या गरजेवंतांक पावचाक धैर्य त्राण त्या पायांनी भरून आमकां धाडल्यात आनी असल्या एका विशेष त्राण घेवन आशिर्वाद घेवन आमी आसची आज हांगासर सोमयाकर गांधींच्याक आमी आयल्या ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡಲು 2 ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದಲ್ಲ ಕೇಳಲು ಒಂದಲ್ಲ 2 ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ನಡೆಯಲು ಸುಂದರವಾದ ಬಲವಾದ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ದುಡಿಯಲು ಪರರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ पहिल्या विचार बरें आयकूंक तोंड आनी जीप म्हाका दिल्या पहिल्याक समजोंक बरें एक जणमाई म्हाका दिल्या बरें मन आनी काळीज म्हाका दिला त्या सोमयाक जावं वर्गा देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येसु देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येसु देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येसु देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ನಡೆಯೆಲ್ಲರಡ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ದುಡಿಯೆಲ್ಲರಡ ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನುಡಿಯಲೊಂದ ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಅರಿವುಗೊಂದ ಮೆದುಳ ಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ मोगळा सोमया दोन दोळे म्हाका दिलाय दोन सोबीत दोळे म्हाका दिलाय बरें पळोवंक आनी एकल्याचें बरेंपण पळोवंक आनी एकल्या लागीं आसचें बरेंपण पळोवंक भवानी आसचें बरेंपण पळोवंक संवसारांत तुवें रचलेल्या सोबीत संवसाराचें बरेंपण आनी सोबाय पळोवच्याक हे दोळे म्हाका दिलाय ह्या दोळ्यांनी हांवें सदांच बरें पळोवचें बरी कर सोमया सोबीत भोव
सक्त बरी 2 कान म्हाका तुवें दिलाय सक्त बरी 2 कान म्हाका दिलाय आनी एकल्याचे कश्ट सुख कोणती बेजार आयकोंक आनी एकल्याचे गोरसो आयकोंक आनी एकल्याचे कितें खत आसा बेजार आसा आयकोन आनी एकल्याचे गरजांक पावोवच्याक तयार जावच्याक 2 घट्ट कान म्हाका तुवें दिलाय आनी एकल्याक समजोवचें काळीज आनी एकल्याची बोगणाच बोगच्या तसलें काळीज आनी एकल्याक गरजांक पावच्या तली चिंता आटोवच्या तले मन म्हाका तुवें दिलाय आनी एकल्याक गरजांक पावोवंक वेचाक त्राणाचे पाय तुवें म्हाका दिलाय आनी एकल्याक उमोग करच्याक आनी एकल्याक मजत दिवच्याक तुझे आराधन करच्याक हे 2 घट्ट बळवंत हात तुवें म्हाका दिलाय म्हजी कूड म्हजें मन म्हजें जिवीत हरी एक तुज्या मोगान भरून तुजो मोग वांटच्याक तुजी सकत पर करच्याक तुज्या सक्तेन भरून तुवें म्हाका दिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता वर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड या सगळ्यांच्या व्यक्तित्वांचेर या सगळ्या भावा भयणींचेर तांच्या दोळ्यांचेर तांच्या कानांचेर नाकाचेर हर एका तांच्या भागाचेर हर एका तांच्या निर्धाराचेर हर एका तांच्या हातापायांचेर तांच्या व्यक्तित्वांचेर तांच्या जिविताचेर तुजी विस्तार सकत तूं वळय सोमिया आनी तांकां तुज्या मोगान तूं चलय तुज्या सक्तेन तूं चलय तांणी बरेपणा खातीर तापणाचें जिवीत वापरच्याक आनी एकल्याचें बरेपण पळोवन तें संतोश तांदूं भोगच्या पासून तांचे दोळे वापरच्याक आनी एकल्याचे कश्ट कंदबिरांती आयकोन तांकां मजतेन भोगच्याक भरच्याक तांचे कान तांणी वापरच्याक आनी एकल्याची चिंतना आनी एकल्याचे कश्ट समजावचें मन आनी काळीज तांचे जावच्याक आनी एकल्याचे गरजांक पावच्या तशें हात पाय तांचे जावच्याक कुटुंबाच्या बरेपणाक शेजाऱ्यांच्या बरेपणाक गरजे व तांच्या आदारा खातीर तांचे हात पाय वापार जायशें कर म्हूण आमी मागता पवित्र आत्मो पोरण्या करारांत देवाच्या रचनेंत प्रभातांच्या आपोवण्यांत वेगवेगळ्या रायांच्या तांच्या आडळत्यांत तांकां सकत जाल्लो देवाचो आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो मोरयेचेर येता मोरयेक बरी खबर हाडून येता लुकाच्या सुवार्तेन पयलो आवाजवार 20 आनी 7 हांव 30 आनी 8 पर्यंतल्या वळींनी तिचें आपोवणें तिचें मिसांव तिचें ज्या संवसारांत तिणें कितें करूंक आसता ती जबाबदारी सगळी तिका फाटयता आसतना थंयसर आसलेले शब्द नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पराची सकत तुजे सांगता आसा देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पवित्र आत्मो तुजेर येतलो परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली खावजेल्ली भिरांतेन भरलेली सावाला वयर सावाला आठ आपून आसलेली आटयल्ली मोरी एकच उतार म्हणटा एकच भोव एक समजणेचें आध्यात्मीक सक्ताचें उतार म्हणटा लुकाची सुवार्ता पयलो आवाजवार 30 आनी 8 वळ हांव सोमयाची चरण दासी हांव सर्वेस्पराची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या सक्तेन पवित्र आत्म्यान म्हज्या लागीं कितें सांगलां त्या प्रमाणे जावं दी तें वास्तव जावं दी तें नीज जावं दी हांव तयार आसां आय एम रेडी यस ए टोटल यस एक संपूर्ण वय जायत म्हणल्या तसली एक जाप लुकाची सुवार्ता पयलो आवाजवार 30 आनी 8 वळींत आमकां मेळटा पवित्र आत्म्याचे सक्तेक दिल्लें स्पंदन तें आनी इच सकत सुरविल्ल्या पवित्र सभेन आपोस्तलांचेर देंवता जेजू सरकार सोडून वेच्या पयलें आपोस्तलांचे करता पयल्या आवाजवारान 5 वळींत उदकाचें स्नान सुवावन दिल्लें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात जुवावन उदकाचें स्नान दिल्लें आनी थोड्याच दिसांनी तुमी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात पवित्र आत्म्यान तुमी नातेल्यात पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तुमी भरिल्ले धैर्यान भरिल्ले भरवशान भरिल्ले तुमी जातल्यात आनी तांचेर उज्या सारक्यो दिबो वाडल्यो आपोस्तलांची करता दुसरो आवाजवार 3री वळ हर एकल्याचेर उज्याची जीब सारकें थंयसर दिसली तकलेर
सगळ्या तकलेर म्हळ्यार सगळ्या व्यक्तित्वाचे देवाची सगळ्यात पवित्र म्हणजे सगळ्यात वाळत गेली आणि तांचो मेळ तांचो समुदाय तो भावार्थाचो मेळ जालो समजण्याचो मेळ जालो आपोस्तलांची कृत्यां 4 वसवर 30 आनी 2 वळ तो एका काळजाचो एका मोनाचो आनी वांटून घेवचो समजोवचो दादोसकायेन भरुल्लो आनी दादोसकाय वांडसो समुदाय कुटाम आनी मेळ जालो पवित्रत म्हणजे सक्तेन भरलेलो समुदाय जालो असल्या सक्तेक आमी आपोवया पाबा नात्मने ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಾ ಅಪೊಸ್ತಲಂಚेर वाळुल्लो मोरयेचेर वाळुल्लो सिनाय पर्वताचेर देवुल्लो तो आत्मो आमचेर वाळून दी अशें मागया आमचे हात उबारून आमी मागया पवित्र आत्मे आमचेर ये पावनात्मरे इळिದು ಬಾರಾ पावनात्मरे इळिದು ಬಾರಾ इळिದು ಬಾರಾ सक्त्यो झुजोंक म्हाका सक्तेन बरो रोगद बाधೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ आमच्या कष्टांनी पिडेशेन तूं धैर्य जावन येस सोमिया रोगद ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ
भक्तान आमची सकत जावन ये सोम्या आमकां दिनास भक्तान आमचे आशा जावन ये आमचो भरवसो जावन ये सोम्या ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಈ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ गुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी म्हाका लाभय सोम्या ಆತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ बहु मोगळा सोम्या आमच्या संगी तुझी सकत धाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड आमच्या आत्म्यात आमच्या काळजांत आमच्या कुडींत आमच्या दोळ्यांनी आमच्या कानांनी आमच्या नाकांनी आमच्या हातांनी आमच्या पायांनी आमच्या व्यक्तित्वान आमच्या कुटुंबात आमच्या शेजार आमच्या भोवारी आमच्या भुरग्यांतही पती पत्नीतही भाऊ बहिणीतही तुझ्या सत्तेक धाड सोम्या आमची पिढा शिडा बोलायची जावन बदली आमची निराशा भरवसा जावन बदली आमची भिरांत गठाय जावन बदली आमच्यो कावजिण्यो धैर्य जावन बदली आमची सावलां जाफी जावन बदली आमचे अनकार उजवाड जावन बदली आमचे जिवीत सोबाय जावन बदली आमचे मन एक सोबायेचें मन जावन बदली आमचें काळीज मोगाचें केंद्र जावन बदली आमचे हात आनी एकल्या कुमक करचे हातेरां जावन बदली आमचे पाय आनी एकल्या गरजांक पावोवंक वेचातल्या त्राणान आनी सक्तेन भर सोम्या तुजी सकत आमकां जावं तुजी सकत आमची सकत कर तुज्यो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी भरलेली आमची पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन आमकां तूं बदली पवित्र आत्मो आपली सण विशेष 7 देणी आमकां दिता ती नातली जाल्यार आमी अनाथ आमी खाली काही नातल्या बरी कितेंच घडनातल्या बरी कितल्यांच जायनातल्या बरी कितें असाध्य म्हणच्या बरी देखून 7 विशेष सक्तेची देणी पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्ली आसात जाणवाय गिन्यान बुध गटाय समजणी भक्त आणि देवबिरान विस्डम नॉलेज काउन्सल फॉर्टिट्यूड अंडरस्टँडिंग पायटी अँड फियर ऑफ गॉड इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकान 11व्या अवस्वरान 2-3 वळींनी ही पवित्र आत्म्याची 7 देणी आमच्या समकार सदर केल्ली आसात हर एका सक्रामेंतांत सगळ्या सक्रामेंताचे प्रवेश कशें पवित्र स्नानांत आमकां ही देणी दिल्यांत पवित्र थिरावणेंत आमच्या लागीं ही देणी वाडयल्यांत आमी हरी एक पडी पवित्र एवकारिस्तान वांटेली जाताना कुमसाराच्या प्राजिताच्या सक्रामेंता बरेबात आमची उणेपणां वळखून घेता आसतना आमच्या कुटुंबाचे या देवाचे आपोवण्याचे कुटुंबाचे विशेष संदर्भ आमी आचरण करता आसतना ही 7 देणी पवित्र आत्म्यान आमचेर वाडयल्ली आसात वाडयत आसा आनी ताच्या सांगाता ह्या 7 देण्यांनी भरुल्ली आमी ह्या 7 देण्यांच्या आशिर्वादान भरुल्ली आमी 12 पवित्र आत्म्याच्या फळांची मनशां जाता हांव 12 विशेष पवित्र आत्म्याच्या शेगुणांनी भरलेली मनशां आमी जावंक पावतावो मोग संतोष समाधान सुस्निकाय दयाळाय बरेपण उदारपण सादेपण वा बोळेपण विश्वास माणसुकी निश्कळपण आनी मीठ गालातकारांक बरयल्या 5व्या अवस्वरांत 22व्या वळींत 9 देण्यांचो उल्लेख आसा तर सान जेरोमान लातीन भाशेन तर्जुमो केल्ले वल्गेट पवित्र पुस्तकान 12 देण्यांचो उल्लेख पट्टी आमच्या समकार दिल्ली आसा पट्टी मात्र न्ही आमी पवित्र आत्म्याच्या देण्याने भरुल्ल्या मनशांनी मनशांक 12
शिकून आमच्या जिविताचे व्यक्तित्वाचे जाताना आमी नवी मनशां जातली नवी पृथ्वी नवी आकाश नवी भुंय जाल्ल्या बरी आमी नवी मनशां जातली हांव आनी तसो पवित्र आत्मो आमकां ह्या 7 देण्यांनी 12 फळांनी भरून दी आमचें जिवीत सोमयाच्या पांयांतळी हाडून आमी आयल्या वाचताना ह्या सांज जुजेबासाच्या पूर्ण शेतान पूर्ण थळार तसो पवित्र आत्मो ताची 12 देणी आमचेर वाडोवन दी वचून दी 12 फळां आमचेर वचून दी अशें आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये मुझेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये मुझेर देवोन ये नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर आनी कृपेंत बरसोवया नितळ कर निर्मळ पवित्र कृपेन देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या सत शिकय धैर्य लाभय जणवाय दी आनी भक्तीन म्हाका बरो घटाई दी मोग दी संतोष दी दयाळाई दी समाधान दी विश्वासपण दी मीत निष्कल्पणावे पाळीशे कर ये पवित्र आत्म्या ये देवाच्या सत्य ये पवित्र आत्म्या पराक्लिता अपोस्तालाचेर देवल्लो तू मरियेचेर देवल्लो तू सुरविल्या अपोस्तालाचेर आनी सुरविल्या समुदायाचेर देवल्लो तू आमकां आमच्या काळजान आमच्या मनात आमच्या जिवितान आमच्या हातां पांयांनी देवोन आमकां पवित्र कर आमकां भाग्यवान कर आमकां भरवशाचे आनी समाधानाचे यात्रिका जावन बदली हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमिया जेजू अर्गान तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू वैभव तुका सुमिया जेजू वैभव तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमचेर देवोन येसुया तुजी सकत आमचेर वळय आमच्या दोळ्यांचेर आमच्या कानाचेर आमच्या हातांचेर आमच्या पांयांचेर काळजात आनी मनात आमच्या जिणयेंत आनी कुटुंबात आमच्या भोवान आमच्या वावराच्या सुवातेंत आमच्या जिविताच्या हर एका बेटाचेर पावलाचेर हर एका निर्धारान हर एका उतरान हर एका चिंतनार तुजी सकत तूं वळय आमी नवी मनशां आमी उजवाडाची मनशां आमी सत्याची मनशां आमी पवित्रताची मनशां जावंक करतले हालेलुया 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 पवित्र आत्मा आमचेर वाडोवन दी देवाचे विस्तार बेसांव आमच्या वाडोवन दी अशें मागून हे देवाच्या संकलनाक Sacramenta
येसू ये देवा पवित्र विचित्र सक्रामेंत घाल तुझ्या कसनाचो उडास आमकां तुवें सोडलाय. तुझे सडवण फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारकी. तुझे कुडीच्यान रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक म्हाका दायेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. येसु भारा ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ಜೀವದೊಳು ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ಜೀವದೊಳು ನನ್ನ ಜೀವದೊಳು ಯೇಸು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳು ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮದೊಳು बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सभेयाचो तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो सा जुजेवास हांच्या भक्तिकानो आयचो संदेश कोंब्याचो साद मोगाचो वाद. एक काळ कोंब्याच्या सादाचो आनी एक काळ मोगाच्या वादाचो अशें. आदी आनी आतां म्हण नासता न्ही. आदी पेज व्हडलें काण सगल्यांक सकत. आतां काल आलें रे पिझ्झा. पेज ना पिझ्झा. आदी आमकां भुरग्यांक चीज सारें भावतालें.
आमच्या भुरग्यांच्या संतोषाक आतां सारे काले म्हणून वता आसतना आतां काले आले कुरकुरे अशें आदीं काले म्हणे आमचो संतोश एकामेका बसून उलयतना जाताले उलोवचें म्हण आतां काले आल्यार करपुवचें तिशीन इशीन बोटान करपुवचें अशें आदीं आनी आतां म्हणलें मस्त फरक डिफरन्सस व्यत्यास जातच आसता व्यक्तित्वांनी तशें जावची साध्यता आसा आदीं थोडें इल्लें नेगेटीव नकारात्मक व्यक्तित्व आसूंक पुरो पूण तें फुडारांत बरें सकारात्मक व्यक्तित्व जायचें घडाचें आनी देवाच्या कृपेन भराचें अशें आमकां सांत पेद्रूचें व्यक्तित्व एक प्रेरण जाता तें जावं आमी आमची उणेपणां अस्कतकायो ल्हानपण कितें आसल्यार तें बदलून नवेपणां आध्यात्मीक सक्तेची शेगुण्यांची जावच्याक समीस आमकां कृपेन बरोवन दी तस जाल्यार मागण्या संगी आमची उणेपणां वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारू सांगता मनांची तोंडांतू सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच कार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासाक फरजळीत मागण्या आनी दुबळीगायची जिणी जियोन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून तुका मेर गांधी थावू आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीगायच्या नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धमदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वसाप त्या दिसांनी आग्रिपाराय आनी बेर्निस्कुआन सेसारियाक पावलेली ती फेस्तुवाक मेळोवंक गेली तांकां साबार दीस पर्यान थंय रावोंक पडले ह्या संदर्भात फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो तो म्हणालो हांगा फेलिक्सान बंदेन दवरलेलो एक कैदी आसा हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान यासाकांनी आनी सुदैवांच्या मालगाड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिरव्यात दाखल केली आनी गुन्यांवकार म्हणले तीर्प दिवचे म्हणून म्हजे लागीं मागले पूण कोणाकी ताचे वादी हुजीर उबो कर आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संद्राप दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां साप दिली त्या पासो ते हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना बागार दुसऱ्याच दिसा निती सभा आपोवन हांव शियासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे हुजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली पूण ताचे विरोध ताचे भोंवतणी उबे आसलेले तरी ते मांडटले म्हणून हांवें चिंतून आसलो तसले खंयचेय अपराध ताणें मुखार हाडले नात पूण ताचे समर्थी विशयान आनी कोण एकल्या जेसू नांवाच्या मनशा विशयान ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीर चलयली हो जेसू मरण पावलोलो पूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावल सांगतलो ह्या तराच्यो संगती कशे इत्यार्थ करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचोंक आनी थंयची दर्याफ्त जावंक ताका खुशी आसा गी म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती हुजीर जाता पर्यान आपणाक पर्याकाल दवरीचे म्हूण पावलान मागले देखून चक्रवर्ती सरशी दाण दिसर हांगासर तो पर्याकाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें
देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सरगार आपलो सिंहासन उबारला. सर्वेस्परान सरगार आपलो सिंहासन उबारला. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा मोच्या ताचे पवित्र नाव नवाट. आत्म्या मोच्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरो नाका. श्लोक. सर्वेस्परान सरगार आपले सिंहासन उबारला. प्रितुमे प्रास मळप जितले उंच आसा तितले विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्यांतय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पदकां आमचे थाव तो खाण उडयता. श्लोक. सर्वेस्परान सरगार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्परान सरगार आपले सिंहासन उबारला. थंय थावन सर्वांचेर आपली रसवटकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळटल्या. बळवंत आनी पदवेदार बोडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान सरगार आपले सिंहासन उबारला. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो पवित्रत्मो तुमकां सरसंती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर्व तुमच्या उडासाक हाडटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे याचो. तुमचे सोबे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो बळ जेवून जाताच जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमांव जो आमच्या पुता हांचे प्रसड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जो आमच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताच्या लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जो आमच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें, सरय म्हज्या बकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तारन धरतलोय. तो दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. देवाचें उतर ये. वखणी तुका क्रिस्ता. कोंब्याचो साद, मोगाचो वाद. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावा भयणीनो, सांजू जेवासाच्या भक्तिकानो, हर एकल्याक एक ABCD म्हूण आसताय. हर एकल्याक थोड्या फावटी पॉझिटीव नेगेटीव आसूंक पुरो. आमी ल्हान आसतना म्हणटालें, A फॉर आंबाडे, B फॉर बटाट आंबाडे, C फॉर चट्ट आंबाडे, D फॉर दोड्डा आंबाडे. अशें बरा आमच्यान तो ABCD करतल्या. कोणीक म्हणलें, धाकटेरांक एक ABCD आसाय. धाकटेर खंय आयकल्यार इल्लेशें ऊन जातीत. तांचे ABCD A फॉर कोणी तांच्या लागीं आयल्याक उरलें सक्कडी न्ही थोडे धाकटेर एक एकले कोण म्हणी कोणी आयल्यार ताणें एक सांगचें, A फॉर एंजिओग्राम. तें तुवें करिजेत नासल्यार जालें तुजें. तें जायना जाल्यार B फॉर बायपास तें करिचें. तेंय जायना C फॉर सिझेरियन. कोणाय की खंयच्या तरेकाचें सिझेरियन करिचें पडटा. मागीर तें तिनूय करना जाल्यार D फॉर डेथ म्हणटा ती थोडे धाकटेर.
तें तांचें ABCD. भुरग्यांचें ABCD इल्लेशें नेगेटीव आसूंक बरो. आतांच्या भुरग्यांचें ABCD A फॉर एप्पल खावचें न्ही. एप्पल फोन, आयफोन आनी घालें आसत. एप्पल, A फॉर एप्पल. B फॉर बॉटल, कप्पांत ग्लासान दिल्लें च्या कापी खंयची जायना, बाटलेन घालें म्हणी दिजे. आतां इल्ली धाकटी बाटली, व्हड जाले पण आनी व्हडली बाटली गाणगोंक एक प्रॅक्टीस जाता. B फॉर बॉटल. C फॉर कटलेट, तुजी मुटली, इडल्यो, मागीर साज्जिगे, भाजिले तें बरें खंयचेंय जायना. मांडास तें बरें जायना. कटलेट काले म्हणी भाजिल्लें कोरपाल्लें जायचें. C फॉर कटलेट. मागीर D फॉर डेटॉल. म्हळ्यार माती खंयची लागोंक ना, भायर वचूंकूच ना, वारें माती खंयची लागोन नजो. कालें जाल्यार धुवन येच, भितर कालें जाल्यार माती पळोवची जाल्यार टीव्हीर मात्र, देखून उरलें कालें लागल्यार तें धुवून येजे भितर, नाल्यार एलर्जी जाता. एनर्जी ना खंयची भायर, पुरो एलर्जीत म्हण चिंचात जाल्यार D फॉर डेटॉल. ते भुरग्यांचें एक नेगेटीव ABCD. सैतानाचें ABCD आसाय. सैतानाची ABCD आसाय. तेंकां जालें म्हळ्यार A फॉर एक्युजर, सगळ्यांचेर बदलामोत आरोप मांडचे. तें सैतानाचें फस्ट हातेर. A फॉर एक्युजर. B फॉर ब्लायंडर, तुजे दोळे धांपून सोडचे. तें हें अशें म्हूण दाखोवचें, न्ही जावन तशें आसना, दोळे धांपोवचे आमकां. आनी C फॉर चीटर, आमकां हें बरें अशें म्हूण दाखोवचें, न्ही जावन तशें आसना, चीटिंग. C फॉर चीटर. D फॉर डेंजर, निमाणें व्हरून हेका अपायकारी गुड्यारगी, पर्वतारगी, पोंडांतगी घालून उडोवन सोडचे. तेचें A फॉर एक्युजर. B फॉर ब्लायंडर, तुजे दोळे धांपून सोडचे. C फॉर चीटर आनी D फॉर डेंजर. थोडे बडे म्हणटा तूं म्हजो पूत पोर मसर घरा आहलो, पियूच ताता मसर करेक्ट आहलो, आतां इल्लें डिफेक्ट कालेंगी सैतानाची उपाद्रा बरी करता. आतां कालेंगी तूं पोर मसर करेक्ट आहली, आतां हॉस्टेलांत रावल्या बरें इल्लेशें कालेंगी सैतानाची उपाद्रा इल्लें बरी आसा बा. चकड्यांक इल्ले सैतानाची उपाद्रा येतच रावतात. पेद्रूक आयल्या ती आमकां सोडया. पेद्रूक सैतानाची उपाद्रा आहले. हळे आमी मातेवाच्या सुवार्थेक गेल्यार 16व्या आवास्वर, मातेवाच्या मदेगात, मातेवान 28 आवास्वरामध्ये, मदेगात 16व्या आवास्वराक गेल्यार 16 16 कोल एक बरी एक गोल्डन मेडलिस्ट जाप दिता गोत्ता की पेद्रू. हांव कोण म्हण, तूं क्रिस्त न्ही जा देवाचो पूत, तेला इल्लो एका विशेष मिसाव खातीर आयलो, जिवंत देवाचो पूत, ताका गोल्ड मेडल. तूं खडप, तूं मुखेली, तुका सावयो, तुका अधिकार पूर येता, ताका गोल्ड मेडल मेळटा. बरी जाप 16व्या आवास्वरांत 16व्या वेळेन मातेवाच्या. पूण इल्लें थोड्या वेळा उपरांत 500 वळी उपरांत मातेवाची सुवार्ता 16वा आवास्वर 23वी बोळ, मॅथ्यू 16:23. कुरीस जड आई, खुर्साची वाट, खुर्साचें मरण म्हणटा ना, ते म्हणी तुका निर्मिना जावं, ते म्हणी तुका निर्मिना जावं. त्या दाळा सैताना पयसर तूं देव चिंताय तशें चिंतिनाय, तूं मनशाची चिंता पळय, सैतानाची चिंता फाटे इतिहास आसा. ताका बिरुदी दिला. पयलें खडप म्हणलें बिरूद दिलें, गोल्ड मेडलिस्ट. आतां तो 0 जालो, ताका सैतान म्हणलें एक बिरूद, नेगेटीव बिरूद मेळटा इल्ल्या वेळा उपरांत. ताका इल्ले सैतानाचे उपाद्र आसात, पेद्रूकी आसली. पूण कळ्ळें एक नेगेटीव तो मनीस मदें मदें जालो जाल्यार उपरांत एक सुद्राप जावचें, बरें जावचें, एक उंचायेक पावचें, थंय एक व्यक्तित्व ताचें प्रेरण जाता. देखून कोंब्या सो साद म्हणले 2 शब्द आत पळय, कोंब्या साद, तें ताचें आतलें व्यक्तित्व. 3 फावटी तो नेगारता नेगारता नेगारता, म्हाका कालें कोण कितें कांय कळीत ना म्हणटा. आनी तें म्हणटाय खंयच्या जो आमच्या सुवार्थेंत 18व्या आवास्वरान 18व्या वळींत एका इंगल्याच्या आकट्या भोंवती, इंगल्याच्या आकट्या भोंवती थंय उरलें आसा, सगळ्या मुखार तो जेजूक नाकारता. 3 फावटी, 1 फावटी न्ही, 3 फावटी कोर्तीन 3 फावटी रामण्णा 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 दुजे 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 म्हणल्या पळय, तें कन्फर्म तत्व मनीस म्हणून. देखून 3 फावटी म्हणटा जाल्यार कन्फर्म दृढ. 3 फावटी नाकारले म्हण दृढपणी नाकारले म्हण अर्थ. तें ताचें पलायन जाता, एस्केपिजम जाता. हांव हें म्हाका कुरीस नाका, कुरो जाल्यार जायच, म्हाका काम नाका, इनाम जाल्यार जायच, म्हाका दूख नाका, पीक या फळां जायच. त्या टायपाचें व्यक्तित्व चिंताप तें मनशाची चिंताप. पूण
आयच्या सुवार्तेन जो आमच्या 21व्या आवास्वरांत ताका प्रतिश्ठापन करतात परत. ताका स्वामी परत नाकारलेल्या मनशाक 3 फावटी नाकारल्याक तोच एक 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 बरो एक उमेदवार मुखेलपणाक म्हूण ताका परत प्रतिश्ठापन ताचें जाता. तूं म्हजो मोग करताय गी, हांच्या वरनी चड म्हजो मोग करताय गी, म्हजो मोग करताय गी, करताय जाल्यार सरय म्हज्या बोकड्यांक ह्या शेळयांक लोकांक समुदायांक मुखेलपण दी. सरय म्हळ्यार तांकां एक मुखेलपण दी, एक आध्यात्मीक एक खडप जावन एक मुखेली जावन एक तांडेली जावन तांकां मुखार व्हरू. आत्मीक सकत तांचेर वाडोवचे खातीर जा. ताका प्रतिश्ठापन ताचें जाता. तेंय एका आकट्या बवारींच जाता. जो आमच्या 21व्या आवास्वराच्या पयल्या वळीत हांव 7 जाणांची टीम बायसर वेता. पेद्रू तांचो लिडर मुखेली. आतां जालें आमचो गुरू ना देखून आमी बायसरल्या हांव मासली धरूंक वेता. हांव जाळां धोण म्हजो लोक म्हण आसा थंय म्हज्या व्याप्त्याक हांव पाटी वेता. 7 जाणां आसात, तो मात न्ही इरले 7 जाण ताच्या सांगाता सकट 7 जाणांची टीम मेळटा. सगळीं रात उड्डातात कांय ना, झिरो, हिरो जायनात. आनी खंयच्या वेळार स्वामी तांच्या लागीं आयलो. ताणें उतराक ताच्या पाळण ताचें उतार पाळ्ळें. तें सगळें एक नव्या समान भरलेलें जालें. आनी थंयसर फिश फायर एंड फुड्डू जाता. थंयसर मासली आसा, थंयसर उजोय आसा, थंयसर जेवाणी आसा. आनी आज जेवण जातच अशें 21व्या आवास्वराच्या 15व्या वळींत जेवण जातच. ताका हलें प्रतिश्ठापन करचें एक घडावळ थंयसर घडटा. तेंय एका आकट्या भावार एका आकट्या लागीं एका इंग्ल्याच्या आकट्या लागीं ताणें ना 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 म्हाका कळीत ना, म्हाका वळख ना, म्हाका हांव कांय नेणारी म्हणल्या बरी ताणें सांगलें. आनी सक्कडे लोकां मुखार आतां हांगा सगळ्या हेर शिसां सांगाता तांच्या सामकार एक सार्वजनीक सुवातेर आनी एका आकट्या भोवारी एक साक्ष म्हणल्या बरी ताचें प्रतिश्ठापन जाता. आनी तो कोंब्याचो साद ताच्या पयलें तो नाकारल्लो पेद्रू, पूण आतां मोगाचो वाद जिखल्लो पेद्रू जालो. पयलें एक नेगेटीव आसलो, आतां पॉझिटीव जालो. आमच्या जिवितांत नेगेटीव ल्हान जाल्यार जावंक पुरो, पूण खंयच्या घडये सोमयाक आमी ओपून घेता, कोमयाक आमी स्विकार करता, सोमयाचे संदेश आमी स्विकार करता, सोमयाची सकत आमी मानून घेवन ती स्विकार करता. आमी मोगाच्या वादांत तोल्या एका मोगाच्या एका प्रस्तुतपणान सादारपणान जिखल्ले मनीस जातेले हांव जिखल्ले जावं. आमचो मोगाचो स्वाद आनी वाद आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी वाडोवंक आमकां सांजुजे वास प्रेरण जावं. पेद्रूचें व्यक्तित्व प्रेरण जावं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोक आपले परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी खालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोवमान वाडलें. हेच शेगून आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे रापी. सर्वेस्पर तुमचे सोवेयाचो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्व ते क्रिस्त आमच्या सोमयार आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो.
संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजू जेवासापासून आम्ही तुका दिन वाचताव भावार्थाच्या मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पता जेजू क्रिस्ताचो संगात जोडून कालतेपणाच्या दुबलिगायच्या स्पिरितान जेवून तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलाय हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार लाभयता देखून तूं मोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र तळभारांचो सर्वेस्पर सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येतात ताका जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतावो जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक कुबेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत वारो उरतले हे म्हज्या बुडासाक करात बाबार्था सोगुट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती बणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भाग्यवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनः सुबरूस धरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पड चळीत मुखामळ फळें फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरी देवाची महेश संगती भगिवन सुसेची सोपती भगिवन धर्मतांनी भगिवन सुजे वास आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससन सुखांत आमकां वांटो दी तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तै पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्भेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन.
आमच्या सडवंडाराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापाचें प्रार्थन एकूटाम जावन सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां तूं निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशान तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्म दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घालू तुजे खुशाय प्रमाणे ताका शांती एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबयाचो तुमचे सवय एकामेका संगी जिवंत क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयलेल्यान ती सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कोडू आनी रगत म्हाका जिविताक सांबाळून आमेन पान अंको 150 आणि 555 सौम्या भुके नमी आया
ससाय मागता. प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आमी सेविलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जिवची तान आमच्या काळजान सोडय आनी सांजू देवाच्या परजळ शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परकडूंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी संभ्रमीक आशिर्वाद. सर्वेस्परू तुमचे सोबे याचो. तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्व वायटा विघ्नांनी निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबडटान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यानी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां पावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां राबो. उसुन्यांत क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्यानो ह्या पवित्र थळार सांजुजे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागतना तुमी भेटयलेले सर्व तुमचे इरादे मागणी सुफळ जावन दीत म्हणून आशेता आनी मागता. आयच्या मिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले मानादीक बाप फ्रांसीस रोड्रिगस आद्यपाडी फिरगजेचे विगार. तुमी आमकां आराधना मुखांत्र जेजू सोवे सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक आधार दिला. आमच्या पुनशेताच्या रेक्टर मानादीक बाप आसीस रेबेल्लो आनी सर्व भक्तिकांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या मिसावाक सर्व बरें मागता. कुमसाराक सांगातपण आनी कुमो केल्ल्या फरंगी पेटे कोवेंताचे याजक मानादीक बाप दिलराज आनी मानादीक बाप आयवन तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. खंताराचें मुखेलपण घेतले मानेस्त सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस्त लायनल ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजुजे वाज बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांजुजे वाज इगर्जे वाड्यागारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा लूर सैबिणीचो खैरांगळ वाड्यागारांचे जावन आसा. हांगा सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयाराय करच्या दान मिसांक येवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासप वाचच्या खाणीक एकठांवच्या दानारुपी पुनशेताच्या बऱ्यापणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाज बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागता. परत सोमेस्तांक देव बरें करूं. कळोवणी भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लार होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर येदोळस येवन पावल्यात. हाचो फायदो जोडचो. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स, कुमसाराम 10:30 वरार आराधन, मीस, नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्तें आसा. धर्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवेत. मानाची वात ह्या घडी आमी वाणटेल्या.
आयसो प्रधान याजक मानाधिक पाप फ्रांसीस रोड्रिगस तुम्ही मुखार येवचे आनी मानाच्यो वाती वाणच्याक विनंती करता. जेवणा दिशेन कुमो केल्लेलींची नांवां अशीं आसात. क्लिफर्ड आनी कुटाम काद्री 1750 रुपीज. संदेश आनी सीमा वास आनी कुटाम मडांकाप 1000 रुपये. रिटा डिसोजा सालेत्तूर 1050 रुपये. प्रिवल महिमा मंतेरो नित्यादर नगर 3000 रुपये. प्रीतम डिसोजा पेरमनूर 1000 रुपये. जॉन्सन मोंतेरो वरकाडी 5000 रुपये. रायमंड लुवीस आनी कुटाम आंबेंबळ 3000 रुपये. नाव नाका म्हण फजीरच्यानी 1000 रुपये. नाव नाका म्हण फजीरच्या अंजेकल्यान 1000 रुपये. रोजी डिसोजा एलियर पदाव 1000 रुपये. मेलरॉय जॉस्टन लुवीस फजीर 5000 रुपये. आर्थर गोवियस अशोक नगर 1050 रुपये. तशेंच पुनशेताक डोनेशन दिल्ल्याची नांवां. डिफना बेटिस्टा गोवा टावन 2000 रुपये. फेर्मिनो कॅथरीन फर्नांडीस गोवा टावन 500 रुपये. विन्सेंट रोजा फर्नांडीस गोवा टावन 500 रुपये. जोकिम जोआ रोड्रिगस गोवा टावन 500 रुपये. वेसेलोक रोड्रिगस 1000 रुपये. ग्रेशियन विल्मा मंतेरो फजीर 500 रुपये. शारोन डिसोजा आंबेंबळ 1000 रुपये. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूंक म्हणटा. सांजुजे वाज बापाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देखन बसया मोगाच्या नोंद सुजे वाजाचेर आमकां आसची पातयणी आमी मागल्लें तो आमकां फावो करता म्हणल्या आशेन हांगासर आयिल्ले सर इरादे एकवटीत करून जुजो वाज बापाक भेटोवन आमचे सर्व इराद्यांनी तो देवाचो आदार आमकां मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान आमी ह्या नोवेना वेळी आमच्या सर गरजां खातीर हांगासर आयिल्ल्या भक्तीक आनी अर्पिल्ल्या गरजांनी तो आमकां देवा लागीं मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान आमी हांगासर सांगाता मेळटा. जुजे वाज बापा लागीं मागल्ले उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. फर्स्ट PUC परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवन उत्तीर्ण जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात. बऱ्या कामा खातीर मागल्लें बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गां. परगांवांत दोगांक बरें काम लाभिल्ल्या खातीर अर्गां. रक्ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. भुरग्यां बसत 9 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक. एका भुरग्यान बऱ्या मनान इस्कॉलाक वयच्याक. तेका आनी परिक्षेंत बरें आनी चिंतिल्ल्या अंक तांकां मेळच्याक. युवा जाणांक चिंतिल्ल्या आनी बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळच्याक. बेगीनच विजा मेळचे पासत. दोगांक बरी सैरीक मेळचे पासत. 8 जाणांक बरें काम मेळच्याक. एकल्याक कुवेटांत बरें काम मेळचे पासत. एकल्याक IELTS परिक्षेंत उत्तीर्ण जावन परगांवांक वेचाक फावो जावच्याक. एकल्याक DHA एग्जामाक बरी तयारी करून बरे फलितांश जोडच्याक. एकल्याक OSC परिक्षेंत उत्तीर्ण जावन UKंत विजा आनी काम मेळोवंक भलायकी पासत. 17 जाणांनी बरी भलायकी मेळचे खातीर भुरग्यांक आवय बापाय भावा भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागला. एकल्याक तशें विजींग आनी पांयांचे सूज आनी दूख गूण जावंक. एकल्याक चलची आनी उलोवची सकत जोडच्याक. दोगांक सिस्ट गूण जावंक. एकल्याचें हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक. एकल्याक पांय आनी गांठी दूख गूण जावंक. हात आनी गोमटी दूख गूण जावंक. खोंकली गूण जावंक. किडनीचे समस्येतावन बरेपण मेळच्याक. दोगांक कॅन्सर पिडातावन गूण जावच्याक. किमो घेवन आसले एकल्याक आनी सांगाताच
किडनीच्या समस्यांनी कश्टांच्या गोवा बायलेक बेगीनच बरी भलायकी मेळच्याक युएंत जाल्ल्या अपायातावन देवान थंयसर राखून व्हरच्याक युएत जाल्ल्या संकश्टांतां निवारच्याक नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्याक प्रसूतपणां आसच्या स्त्रियेक आनी कुशवांतल्या बाळकाक बरी भलायकी मेळच्याक 2 कुटुंबांच्या संद्यांक राखून व्हरच्याक एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाभच्याक काजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्या जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक आशाल्लें चेडूं जिणे संगातीन जावन मेळच्याक घरच्या जाग्याच्या समस्यांतान मुक्ती मेळच्याक दोगांक घरचें काम आडखळी विणें बऱ्यान जावच्याक 2 कुटुंबांक स्वंत घर बांदूंक आदार मेळच्याक एका कुटुंबान शांती समाधान राज करचे खातीर मोतीक शांती समाधान मेळच्याक मोगाच्यांक सर बरें मेळचे पासत जाग्या खातीर गेल्ल्या कोर्तीच्या केसींतान सुटका मेळच्याक जिवितान दिशा आनी उर्बानांतल्या पुतान सरको जावच्याक खाली आसच्या 3 घरांनी बड्याक जाणां येवच्याक मेळिल्लें काम उडा उर्बेन करूंक मोतीक उजवाड मेळच्याक जाग्याचें हक्कपत्र बेगीनच मेळच्याक कामा निमती दुबयक वेचें पयन सुगम जावन बरें काम मेळोवंक एकल्याक युकेंत शाश्वत थारो मेळचे खातीर युकेंत एकल्याक ताचें शाश्वत एड्रेस PR लाभच्या खातीर एका मलगड्याक ताच्या मोतीक जाल्लो आघात गूण जावन ताणें नॉर्मल जावच्याक तेगांचें शुगर नॉर्मल जावच्याक 6 जाणां भुरग्यांक ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळच्याक ह्या सर्व त्या सावांनी आनी आमचे कडेन मागोवंक विचारले आमी मागता म्हूण सांगल्या ह्या पुणथळार येवन हप्त्या मदें वर्सां मदें आपल्यो गरजो जुजवाज बापा मुखांत्र हांगासर मागोवन बरेपणां शेवच्या जावं पुरो नोवेनांत वांटो घेवन ह्या माध्यमा मुखांत्र थंयसर त्या भक्तीपणान वांटो घेवन बरें आशेवच्या हर एकल्याच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दीत आनी परच्या दिसा थंयसर जिखिल्ल्यांच्या संतोशान वांटो घेवन गेल्ल्या जायत्यांनी थोड्यांनी भलायकी 11 जाणांनी भलायकी होगडायल्या जायतीं गायल्यान त्या कुटुंबांच्यांक तें बुजवण मेळच्या खातीर आनी सांगाताच विविध रितींनी अवघडाक अनाहुतांक वळख जावन कश्टां संकश्टां संपडिल्ल्या कुटुंबांच्यांक तोच देव तांकां सर्वांक बुजवण दिवन दी आदार दिवन दी जुजबाब ह्या सर्वां खातीर विनंती करून दी ह्या पुणथळाच्या बरेपणांक विविध रितींनी सांगातपण दिवच्या दिल्ल्या हांगासर भक्तीपणाक आदार दिवच्या सर याजकांक कुमसरा कुमक करचे याजकांक बरें मन दाखोवच्या सर भक्तिकांक जुजवाज बाप देवातान सर बरें मागोवन दिता म्हणल्या विश्वासान सर्व आमी दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायेक नमान मरी एक अनान बापा हांगासर येवच्या भक्तिकांच्या जिवितान बरें जावं दी आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री अमित तूं सदैव आनी सदैवी फावळ तुजे कुशीचें चिंचू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमो पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक शादीत सत आनी सदां सर्वता आमेन भाग्यवंत जुजे वाजची लदीन सोम्या काकुळत आमची कर सोम्या काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयान आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकुळत आमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळत आमची कर सांतेसिमा त्रिंदाद एकास देवा काकुळत आमची कर गोंयच्या बेनेवलेंत जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापयच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळी खायेची जिणी जियोसो गुर्तू जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो परजळ
प्रसारिल्ल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदोणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावल्ल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपात श्रीलंकाक वचून नाश जावन वेच्या कातोलीक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर कोंताचें भक्तीपण आदार मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयिल्ल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरन जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसुल्ल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासत देवा लागीं विनाती करच्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुचे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले दयनायक आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले काकोळ तमची कर नोवेनाचे मागणे ए ये सांजुचे वास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत थावन देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फंगत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजें थावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पिता सांजुचे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुजे जिणयेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें बगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकांक वांटच्याक तूं सुडसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायिल्ल्या सरशीं तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट करन साक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्लें म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस्त कर पेल्याचे बाचावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिफात शिकयलां आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टतल्यांत थंय पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारासान देवा संगी तूं आसाय थंय तांव तुजे मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग या घडये आमच्या गरजां पासो देवा लागीं विनंती कर एक घडी बरो मावन आमी रावया जे कसल्यो गरजो घेवन ह्या आपूण शेताक आमी आयिल्लेले आसा ह्या पवित्र थळाक आमी आयिल्लेले आसा ते मौनपणी सांजुचे वास बापाक भेटोवन दिवया सांजुचे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदीस पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मानाच्या सर्व पासांतावन आमकां राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरान सासनाक जियोवचें भाग आमकां मेळाशें कर आमेन सोमयाचे नावी आमचो आधार ताने रचला सर्गनी संसार सर्वेस्परू तुमचे सोबे याचो तुमचे सोवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणी संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिदा करून दाखयलां
तेच परी तुझ्या सेवका जुजे वासन आपले जिणये आनी मरणान जायती अजापा करून तीस मोवाळे लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो बाबाट तूं वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी लाभय. कश्टांतले विघ्नांतले आनंदांतले आमकां निबाड. हे घडी आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे याचो. तुमचे सोवे आसूं. आज जुजेवासाच्या नव्यानाच्या दिसात ताका आमी मान करता. ताजी महिमा आनी संतोश एका देवात हांव येता. तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बोडूं. आमेन. सांज जुजेवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतल्या सगळ्या वायटान तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्रताचें बळ मेळूं. सांजुजे वास्तरकींच्या राजान बापाच्या कोटान आमच्या खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसायल्ल्या घरांत भगेवनपणाचो मुगूट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्याच सडवंडारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचेर सोबे आसो.
दास बापा आम्हा पासत विनंती कर बघेवन कुसचे कृवेन निवरम का आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.